फाटले 6 म्हयने जाले पेट्रोल आनी डिझेलाचो दर लागीं स्थिर आसा. भारतांत 2 वा 3 पैसे देंवताले चडटाले. मात आयकूंक आयिल्ल्या प्रमाण सावदी अरब देशांत एका ऑयल रिफायनरीचेर हल्लो जावन 50% इंधन उत्पादन बंद जालां. ही खबर पसरिल्ल्यान कांय प्रमाणांत मदींच पेट्रोल डिझेल दरांत बदल घडलो. मात भारतांत आमकां चड भियेवपाची गरज ना, कारण आमी फॉरवर्ड ट्रेडिंग करतात म्हूण म्हायती अखिल गोंय पेट्रोल पंप धनी संघटनेचो अध्यक्ष परेश जोशी हांणी दिल्या. RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक. पेट्रोल आणि डिझेलाचे रेट्स खरं म्हणल्यार गेल्या 6 म्हयन्यान जवळ स्थिर आसा. तातूंत आमच्या भारतांत गेले 2 म्हयने जर पळयचे 2 पैसे 3 पैसे रायज जाताली, 4 पैसे देंवताली. आमचे कडेन आतां गव्हर्मेंटान डेली प्रायस चेंज केल्लो आसा. डेली प्रायस म्हणून ताजें एक फॉर्म्युला आसा, ताजेर आमी उलोवया नाका. पूण तातूंत मुद्दम जर पळयत जाल्यार गेल्या 2 म्हयन्यान ही वाड चड जायना आशिल्ली. पूण पयर कितें जालें, आमच्या सावदी अरेबियान एका तांच्या रिफायनरीचेर एक हल्लो जाल्ल्यान अशें सांगण्यात आयलें, बातमी आयली, ते खरें सावदी अरेबिया कांयच डिस्क्लोज करना कोणें हल्लो केलो कितें. पूण तांणी सांगलें कितें की सादारण 50% आमचें प्रोडक्शन ताजे वयल्यान बंद जालें अशें म्हणून त्या रिफायनरीचेर. ताजी जे पडसाद आशिल्ले ते सगळे कडेन जगभर पसरले आनी जालें कितें की जें स्टेडी आशिल्लें जें पेट्रोल आनी डिझेलाचें मार्केट, फ्युएल मार्केट जें स्टेडी आशिल्लें गेले 6 म्हयने, तातूंत एक स्पोरेडीक असो जंप आयलो. पूण भारतांत आमकां चड भिवपाची खरें गरज ना. आमचो इम्पोर्ट आसा आनी सावदी अरेबिया कडल्यानूय आमचो इम्पोर्ट आसा. पूण आमी आसा ते फॉरवर्ड ट्रेडींग करतात. सगळे जे देश आसतात ताका फॉरवर्ड ट्रेडींग म्हणटात. फॉरवर्ड ट्रेडींग म्हणल्यार अमक्या दिसा पर्यंतचो तुमचो रेट फिक्स जाल्लो आसता. त्यामुळे तांचे खंय कितेंय जरी जालें जाल्यार फुडल्या काही दिसाचे जे आमकां सप्लाय जो आसा तो सप्लाय आमकां ओल्ड रेटानूच जातलो. पूण गव्हर्मेंट कितें करता, ताच्या खातीर थोडीशी एडजस्टमेंट करून कुशनिंग हळू तयार करता. म्हणून मुद्दम जर पळयशी जाय ती ही घटना घडली ती 8 दीस जाले जायत. पूण गेल्या 8 दिसान प्रायसीस वाडपाक लागले. कशे 15 पैसे 20 पैसे. पयलीं सामके 3 पैसे 4 पैसे 8 पैसे इतले भितर आसताले. आतां एकदम 15 पैसे जावपाक लागले, 20 पैसे जावपाक लागले. आतां हळू ताजे 2 रुपया 3 रुपया केन्ना जातले कळचें ना. पूण फाल्यां जर सावदी अरेबियान ताजे खातीर आपली ट्रेड भारता कडेन करता ती थोड्या दिसां खातीर बंद जरी केली जाल्यार एकदम एक प्रायस रायज जावंक शकता. पूण सरकार ताजी काळजी घेतली अशें म्हाका सामकें दिसता. कालूच कोणी तरी स्टेटमेंट केला दिल्ली साकून की आमचे कडेन जवळ 85 दिसाचो स्टॉक आमच्या भारतांत ऑलरेडी पोन्न्या रेटीन आसा. आणि सद्याच्या परिस्थितीन जेन्ना आमी इकॉनॉमीची स्लो डावन जाल्या अशें जर उलयतात तेन्ना सरकाराक प्रायस वाड ही परवडपाची ना, कित्याक ताजो इफेक्ट आनी वेगळो जातलो, म्हारगायेचेर जातलो. तेन्ना सरकारान जी वेवस्थीतपणे जो फॉर्म्युला वापरला डेली प्रायस तातूंत म्हाका तरी दिसता की अशें कोणें कंज्युमरांनी भिवपाची गरज ना. पूण असो एकदम एका झटक्यान 5 रुपया 7 रुपया जावपाची शक्यता कमी. फाल्यां सरकारान तशें डिसायड केलें जाल्यार ते लावंक शकता. पूण कारण हें सध्या ते कारण आसा, बाकीचे सगळे जे देश तयार करतात तांच्या प्रायसाचेर परिणाम कांय जावंक ना. पूण जेन्ना इम्पोर्ट जाता आनी इम्पोर्टान एक देश कमी सप्लाय करता तेन्ना बाकीचे लोक आपले हळूच प्रायस वाडयतात. पूण आमचे फॉरवर्ड ट्रेडींग आशिल्ल्यान आमचेर ताजो परिणाम फुडले 2 म्हयने तरी जावचो ना अशें म्हाका दिसता.